वेटलँड प्राधिकरणान राज्यांतल्यो 15 सुवातो ओलसाण आशिल्ले जागे म्हणून अधिसूचित करपाचो निर्णय घेतला। हे विशींचो मसुदो बेगीनूच अधिसूचित जातलो अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली। गोवा वेटलँड प्राधिकरणाच्या बसके उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो। प्राधिकरणान ह्या आदी 8 सुवातो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्यात अशें ताचें म्हणणें आसा। 550 आशिल्ल्यो 550तल्यान एनआयएक अपॉइंट केल्ले। एनआयएन 220 तितल्यो सीआरएडाक पडटा म्हणून सांगले। तितल्यो थोड्यो म्हाका दिसता फॉरेस्टान कितें तरी आसा अरावंड ना 220 CRZ -42 जे वेटलँड, बाकीच्यो थोडे पीट आनी हे आशिल्ले। सो हे आमी भायर काडटले वेटलँडांतल्यान, जो आमी करतले फक्त 42। सो तितले आमी सांगला तुमकां जे ड्राफ्ट नोटिफाय आज 7 म्हणजे फायनल नोटिफिकेशन आज 7 भायर सरतले, एप्रूव केला। 8 पयलीं केल्ल्यो आनी ड्राफ्ट 19 वयतल्यो। सो अशें करून फुडें आमचो टार्गेट जो आसा 42 जो आमी येता ते 5-6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करतले। सेंट्रल मिनिस्टर आमचो गोंयांत 2 कारणां येता। एक जे आमचे वेटलँड जे रामसार सायटीचे मॅनेजर जे आसा, मॅनेजर एक वेटलँडाक मॅनेजर आसा, ते वर्कशॉप गोंयांत जातले। ते म्हाका दिसता 3 तारखेक प्रोग्राम आमी फायनल करता। आनी तशें लॉन्च ऑफ साबरग्रा मित्र आनी सेव वेटलँड कॅम्पेन ते गोंयांत डिक्लेअर करून चालू जातले 3 तारखेक। तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे इंटरनॅशनल मीट ऑर्गनायज करता। सो तितूंत भितर खुबशे इंटरनॅशनल डेलिगेट येतले 4 तारखेक। आनी तेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम 2 दीस आमचो सेंट्रल मिनिस्टर गोंयांत येतलो, हें कन्फर्म जाल्लें आसा। एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो भुपेंद्र सिंग तांकां ना म्हाका दिसता सगल्यो पंचायतीच्यो जावना, अजुनूय चालू आसा। आमी तांकां सांगला आनी परत आमी धाडल्या, नाजाल्यार मागीर आमकां तांकां रिप्रेंड करून कितें करून तांकां परतून एक्शन घेवंक पडटलें जे पंचायतीन आसा। कित्याक ज्यो कमिटी केल्ल्यो ड्युरेशन ऑफ पंचायत बॉडी 5 वर्सां उरलेल्यो। सो न्यू पंचायत बॉडी जातरी आतां तेणी न्यू ग्रामसभेक एप्रूव करून काडपाक जाय। सो तितूंत खुबशे आमी चेंजीस बी केल्ले आसा। पयलीं कितें जातालें, सेक्रेटरीच मेंबर सेक्रेटरी जातालो। आतां ताका ऑप्शन लेवल 13 ऑफिसर जो गांवचो कोण आसा घेवपाक, ताका आमी ऑप्शन दिला मेंबर सेक्रेटरी करपाक। सो तो सेक्रेटरी जावपाक जाय म्हण नाका। सो इट इज लेफ्ट टू द ग्रामसभा। तशेंच ग्रामसभा 6 मेंबर जे करता तितूंत भितर 6 मेंबर जे नॉमिनेट जाता, जशे ग्रामसभेचे मेंबर, तितूंत भितर 6 मेंबर चेअरमॅन करता। सो हे ऑप्शन आमी तांकां सोडलेले आसा। सो हे फुडें व्हरपाचें काम करतले।